नमस्कार. आरडीएक्स गोवा चॅनलाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां येवकार. नदर मारूया महत्वाच्या घडणुकांचेर. 16 मार्चाक ट्रक मशिनरी घेवन मुखेलमंत्र्याच्या आल्तीन बंगले भायर दवरतले. त्या भायर खंड अवलंबितांच्या भुरग्यांचो शिक्षणाचो खर्च तांच्या रिणांचो भार सरकारान घेवचो म्हण मागणी करतले अशें पुती गांवकार हांणी सांगलां. वीज खात्यान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण 32 सहाय्यक डेटा ऑपरेटर्सांक नेमणुकीची पत्रां धाडल्यात. मुरगांव पालिका वेंचणुकेक बायलांक 33% आरक्षण दिवंक ना म्हण मुरगांवच्या काँग्रेस बायलांनी पालिकेत बोवाळ केला. तशेंच मंत्री मिलिंद नायकाच्या फोटवाक शाई फासपून निशेध केला. धरण्याक बशिल्ल्या मुरगांव पालिकेच्या कामगारांक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षान दिलो तेंको. दक्षिण गोंयची जिल्लो अधिकारी रुचिका कटियाळ IAS हांणी मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत मंगळाराक कोरोना लस घेतली. पणजे महापालिका आरक्षणाची अधिसुचोवणी जारी. हाचेर खूब जाण बेजार जाल्यात. मात भाजप पक्ष आनी आमदार बाबूश मोन्सेरात जो निर्णय घेतले तो आमकां मान्य आसतलो म्हण पणजे महापालिकेचो महापौर उदय मडकयकार उलयला. पणजे महापालिकेच्या मागणे प्रमाण कार्निवलाची चित्ररथ मिरवणूक दिवदा सर्कल ते कला अकादमी मार्गार म्हण महापौर उदय मडकयकारान केला स्पश्ट. वेल्ला काणक्या सरपंच पदार अमित वासुदेव कोरगांवकर हिची निवड. 25 डिसेंबराक मिल्टन मार्कीस हांकां मरण आयिल्लें तेन्ना सावन हे पद रिते आशिल्ले. इतल्यान आरडीएक्स गोवा चॅनलाची अपडेट खबराचित्रां हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा चॅनलाच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटले. तेन भायर जिओ TV ॲप तशेंच टाटा स्काय ॲपार लायव्ह पळोवपाक मेळटले. पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.